हे आता सगळं कचरो जाता पळय सगळं उदक हांगा रस्ता लोक गिरायक आमचे दुकान आसा हांगा सो लोक सगळे ते पांयां लावन सगळे दुकानां भितर हाडटा आनी सगळे हळशी दुकानां भितर जाता आनी तो वास मारता लोक गिरायक सुद्दां आतां येवपा आमकां कमी जाला पयलीं धंदो कमी जाला आनी लोक गिरायक हे वासा लागून गिरायक सुद्दां कमी जाला पूण गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाचें जे उदक रकता पळय ताका सकयल कितें तरी कवरींग करप सद्या कितें जालां तूं ह्यो म्युन्सिपालिटी गाडयो पळया त्यो सामक्यो काबार जाल्यो इतली घाण जाल्या सद्या ते सगळें वावर सद्या हांगा हाडटा आनी आमच्या शॉपा मुखार सगळें डेली सामकें वता दिसा 2 फावटी गाडी येती पयलीं ना धंदो आनी तेतून ही घाण पळोवन हांगासर गिरायक सुद्दां येना असो प्रॉब्लेम जालो आसा आनी आमगेल्या कॉन्सुलराक सांगलें दामू नायका दामू म्हणटा आपणें म्हणटा कितल्या फावटी म्हणटा बोवाळ गेलो आपल्यान कोण आयकना म्हणटा तो दामू म्हणटा आतां हेका उपाय कितें जाल्यार आमी एक रस्तो एक दीस बंद करपा पडटलो हांगासर ही गाडी बंद जातली येवपाची हे सामकें हे स्वच्छ भारत म्हणटा आनी ही सगळी घाण करून दवरल्या मडगांव सामकें डेली रेबो जाता म्हणटा दारा मुखार आमच्या dry waste separately, certain portion of dry waste which is removed from the waste that is handed over. The component of the wet waste which is mounted in the compactors is more. So when they compact that waste, more liquid is seen on the road. Wet waste is not supposed to be compressed. It has to be daily filled in some proper vehicles and transported it separately, not in compactors. That waste then it's Exactly, and it creates hazards on the road. First of all, foul smell for the neighboring district, and during monsoons we have seen wherein people have met with accidents by skidding on this waste that falls on the roads.